कुठ्ठाळे आक्षी वाठारात ट्रॅफिकाचे हाल। मडगांव सावन पणजे 4 वरां आणि वास्को सावन पणजे कमीत कमी 3 वरां। ट्रॅफिक जॅमात लोकांचे हाल। परिस्थिती हाताभायर गेल्या। आम आदमी पार्टीन PWDच्या चीफ इंजिनियराक गाठलो। आप म्हणटा लोकांचे प्रस्नाक PWD कडेन उपाय ना। ट्रॅफिक जॅम कित्याक जाता तेच खबर ना। आमी आसा हांगा PWD हेडक्वॉर्टर्स आल्तीन। सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा कुठ्ठाळे आक्षी ह्या वाठाराचेर ट्रॅफिकाचो कितें केओस चल्ला, म्हळ्यार सामकें बोंबाबोंब चल्ल्या थंय। दीस सकाळचे ते रात पर्यंत फूल ट्रॅफिक जॅम आसता। मडगांव ते पणजे येवपाक जे 45 मिनटां लागताली ती आज 3 ते 4 वरां लागता आनी वास्कोच्यान अर्द वर लागता ते थंय एक 3 वरां सुमार लागता। आनी हें कितें एक्सिडेंट जालो नाजाल्यार टेम्पररी कितें डायवर्जन कन्स्ट्रक्शन बिजा खातीर केलें त्या खातीर जावंक ना। ही आतां डेली फिचर जाल्या। मडगांवच्यान पणजे 4 वरां, वास्कोच्यान पणजे 3 वरां अशी स्थिती जाल्ली आसा। सो आमी विचारपाक आयिल्ले हांगा चीफ इंजिनियराक की हें जालें कित्याक आनी तांणी कितें स्टेप्स घेतल्या, कित्याक हाजो सगळ्या लोकांचेर खूब परिणाम जाल्लो आसा। ह्या दिसांनी तुमी पळयल्यार एम्ब्युलन्सी सुद्दां त्या ट्रॅफिक जॅमान उरल्यो। जाणटे मनीस आसता, धाकटीं भुरगीं आसता, तांकां हेल्थ प्रॉब्लम जावंक शकता। लोकांचो टायम वेस्ट जाता तो जाताच। सो हें जालें कित्याक ही आमी खबर काडपाक हांगा आयिल्ले। गोंयकारांक ताकाय दिवपाक सरकार अपेशी म्हूण आपाची टिका। PWD कडेन तात्पुरते काय उपाय आसात, मात ठोस काय ना। PWD इंजिनियर खंय मंत्र्या कडेन संपर्कात ना। सरकार आनी खाती चलतात कशी म्हूण आम आदमी पार्टीचो प्रस्न। म्हाका वायट दिसता सांगपाक की तांचे कडेन चीफ इंजिनियर तांचे कडेन उलोवन म्हाका कॉन्फिडन्स आयलो ना की दे आर टेकिंग दीस इशू व्हेरी सिरियसली। कित्याक तांणी म्हळें की काल आमी गेले आनी आमी पळयलें आनी तांकां कळूंक ना कित्याक जालें तें। सो दे हॅव नॉट फावंड आउट द रिजन वाय इट हॅज हॅपन्ड। सो जर तांकां प्रॉब्लम कळूंक ना जाल्यार सोल्युशन कशें दितले। सो हो एक म्हाका मातसो भंय जाल्लो आसा। आनी आज अशें जालां की सरकार आसा काय ना गोंयान हें मातशें डावट येवपाक लागला। कित्याक PWD मिनिस्टर जो आसा तो दुयेंत आसा। हू इज इन कंट्रोल? हांवें चीफ इंजिनियराक विचारलें तुमी मिनिस्टरा कडेन इन टच आसा काय म्हणून। तो म्हणलो आय हॅव नॉट मेट हिम फॉर मेनी डेज। सो हू इज इन कंट्रोल? हू इज टेकिंग डिसिजन्स? हू इज रनिंग द स्टेट ऑफ गोवा? आज आम आदमीक इतलो त्रास जाल्लो आसा, तांचे प्रॉब्लम आयकुपाक सुद्दां कोण मनीस ना। ही परिस्थिती पळयात। लोकांचे 4-4 वरां बशीच पावनात म्हूण सामके हाल चल्ल्यात। जाल्यार 7 उबे रावले, आतां जाल्यार 1.5 वर सुमार अजून बस ना। विचारल्यार बसी म्हणटा ब्लॉक पडला खंय। एक बस खंय 2 वरां मायज जाली। तुमी केन्नाच्यान आसा आनी कशें कितें जालें ट्रॅफिक? हांव 7 साकून आसा हांगा मडगांव वचपाक शटल सर्विसाक। आजून बस ना, 1.5 वर जालें। आफ्टर 6:30 हांगा सदांच अशेंच चलता। Why local PWD along with all other officials haven't seen to the width of the diversion, of the state of the diversion road on the diversion. If you come on this side of Agasai, you see big potholes, and during rainy season they are filled with water. So it is a big menace to the motorcyclists and scooterists who try to avoid, and in the bargain they block the traffic. Just mismanagement. There should have been police at every junction, but you don't see them there. Last 2-3 days, I have seen whilst coming down at Kortani, and I want to tell this government, if they cannot manage, at least ask the army to put people on these junctions so that people don't suffer. I can understand that the roads are blocked to little extent. Instead of 1 hour, okay, it may take 1.5 hours. Taking 3 hours? विषय सिरियस। 3-4 दीस जाले ट्रॅफिक जॅमाचो विषय सुटपाचो सोडून वाडटा। आप म्हणटा विषय सुटमेरेन नेट धरतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।